इस्रायल, अमेरिका आणि इराणामदी पेटिल्ल्या युद्धाक लागून एलपीजीचो तुटवडो निर्माण जाला. गोंयांत गॅस एजन्सी भायर लोकांची गर्दी दिश्टी पडटा. आतां पेट्रोल सोंपत म्हूण लोकांक भंय पडला. ह्या भयाक लागून लोकांनी पेट्रोल पंपांचेर घे गर्दी केल्या. पेट्रोलाक लायनी लागल्या पळय तुमच्या पेट्रोल पंपार की शॉर्टेज आसा ओके कांयच ना पात्रांव. शॉर्टेज पेट्रोल भरला काल आमकां लोड येयला, फूल लोड येयला. पेट्रोल भरलेले आसा. घरचे भायर गर्दी आसा. कितें आयकलां न्यूज राहा नको पेट्रोल भरलेले आसा. कांयच शॉर्टेज ना. लोकांक सांगलें तरी लोकांक सांगलें आयकना. पिशापणा करता गर्दी कॅना भरता भाटे भरता कांयच फायदा ना. पेट्रोल भरपूर आसा. गर्दी कित्याक लागून हे तर पेट्रोल खंयचे स्पीड काय सादे सादे पूण पेट्रोल आसा न्हू. लाईन लागले पेट्रोल लागले साधे पेट्रोल सोंपलेले आहा ओनली पावर पेट्रोल अवेलेबल न्हू पावर पेट्रोलाचे रेट वाडयले. हांगा सोंपले मागीर म्हळ्यार तो हांगाले ते आतां म्हणल्यार पावरा कडेन हे साधे पेट्रोल ना. साधे पेट्रोल ना आतां पावर घाल म्हणटा. आतां कशें कितें हेजें आमकां तें खबर ना आतां. तर आतां हे लायनी लागल्या तुका मेळो हांगा महाराष्ट्रान पेट्रोल बंद आहा म्हणून हांगा सगळ्याक आतां हें जालां मरे गर्दी आतां. पेट्रोल ना पेट्रोल आपण लायनी न्हू म्हणले पावर आता पावर घालचो पडले. पावराची रेट वाडल्या न्हू. हांगा तो सिलिंडर बूक केला अकरा पयलीं वर म्हणटा पेमेंट करून येयला. आतां पेट्रोल नंबर काडून मेळटा आतां. फुडले 8 दीस पेट्रोल पावतले इतलो सांठो आसा. गोंयकारांनी पॅनीक जावचें न्ही म्हूण मुख्यमंत्र्याचें आश्वासन. वगीच पेट्रोल पंपाचेर 1-1 किलोमिटरच्यो लायन आयज दिसता. गोंयांत पेट्रोलाची शॉर्टेज बिलकुल ना. गोंयांत जितको 8 दिसां खातीर पेट्रोलाचो कोटा जितको जायो तितको अवेलेबल आसा आनी फुडलो जो आहा पळय मेंटेन जातलो. नॉमिनेशन जे आम आदमीन गितेश नायकान भरलेले तेजेर खंय तरी केस आहा म्हणून कितें तरी ऑब्जेक्शन घातलेलें आनी तेजो जो निकाल आहा तो आयज 10:30 वरांचेर आसतलो. तसो जे नॉमिनेशन फायल केल्ले आसा ते एक्सेप्ट केल्ले आसा आरोवन आनी जे ऑब्जेक्शन हाडलें ते ओवररूल जाल्ले आसा आनी त्याच प्रमाणे जो फॉर्म गितेश नायक हांणी आम आदमीक भरला तो एक्सेप्ट केल्लो आसा. The statements he made are completely condemnable. ताणें आमच्या कॅन्डिडेटाक चोर म्हटलो आनी ताणें अशेंय म्हटलें की तूं सगळ्या लोकां मदीं वच आनी सांग आपूण चोर म्हणून. हाव कॅन ही से दॅट? आनी वी डिमांड an unconditional apology from Advocate Carlos Alvarez Ferreira for making these statements, failing which we will file a defamation case against Advocate Carlos. आमचो मुद्दो इतलोच आशिल्लो की ती फक्त FIR अजून कोर्टान केस जावना, अजून चार्जशीट जावना, कोर्टान कॉग्नायझन्स घेवना, अजून ताका समन्स येवना. जस्ट एक FIRच्या बेजिसाचेर कोणालें नॉमिनेशन भायर उडोवपाक जायना. ह्या जारून आमचो रिप्लाय एक्सेप्ट केला आनी हें डिसिजन दिलां की FIR आसा त्यो दाखोवपाची गरज ना. केस जर तेजेर आशिल्ली आनी कोर्टान कॉग्नायझन्स घेतलेलें जाल्यार मागीर तेणें तें जर डिस्क्लोज करिनाशिल्लें जाल्यार ताजेर कितें प्रॉब्लेम जाता आशिल्लो आनी ह्या खातीर नॉमिनेशन आमचें एक्सेप्ट जालां. अदर सायड जेन्ना हांकां विचारलें तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की आपणें चोर हो शब्द तेंच्या कॅन्डिडेटाक खंयच वापरूंक ना. सो अशा पद्दतीचे दोगांयनी स्टेटमेंट दिल्ले आसा. आमकां आमी कितें ऑब्जेक्शन काडले बेस्ड वीथ डॉक्युमेंट्स काडटा कित्याक लोकांक कळो जाय म्हणून असले केसीस आहा आनी हांवें दाखयलां. केस इज कन्विक्टेड नॉट कन्विक्टेड, केस इज चार्ज शीटेड नॉट चार्ज शीट, तो ते आर्ग्युमेंट करतालो. हांवें म्हणलां फॉर्माचे कितें बरो एफिडेविटीचा वीच केसीस वीच आर पेंडींग FIR फायल अगेन्स्ट पूण रिटर्निंग ऑफिसरान डिसिजन पास केली दॅट इट हॅज टू बी फॉर्म टू बी एक्सेप्टेड बिकॉज चॅलेंज मागीर आमच्यान करूं जाता तो निवडून आयलो जाल्यार. सर तेणी काल तुमकां चोर कशें आपल्याक चोर म्हणपा आधार कितें जालो आमी चोर कशें पडलें आमी विचारपा लागलो. हांवें चोर म्हणला आनी तो चोर तूं मातशें आयक. काल कलंगूट बिचाचेर एक एसॉल्ट जाल्लो आसा. बेंगलोरचे ट्युरिस्ट काल न्हांवपा खातीर येयल्ले. ते न्हांवन ते वयर येयले. जे शेकाचेर शेक आहा तेज्या फुडें ते बेड आसता थंय ते बसले आनी जे शेकाचो जो हे आहा स्टाफ आसा तेज्या मदीं आनी त्या ट्युरिस्टा मदीं तोंडार तोंड जालें पयलीं. मागीर जे शेक आहा तेजे स्टाफान तेंचेर ट्युरिस्टांचेर अटॅक केलो आनी तांकां बरेंच मारिल्ले आसा. आनी ही झगडी जातकूच पळोवन बाकीचे जे शेकवाले आहा जे आहात स्टाफ आसात
ते थंय येयले आनी तेंच्यांनी तांकां बरो मारलो. ॲक्शन घेतले पुलिसांनी 307 सेक्शन लायिल्ले आहा. वी वील नॉट अलाव एनी स्टाफ टू टेक लॉ इन देयर हँड्स अँड स्पेशली द ट्युरिजम जे ट्युरिस्ट येतात दे गेट ड्रंक वेन दे आर सिटींग इन अ बीच शॅक ऑर अ रेस्टॉरंट. समटायम्स दे ओवर ड्रिंक अँड दे टॉक लिटल एक्स्ट्रा. इट डजंट मीन दॅट यू हॅव टू हिट देम. ते 8 दीस भितर उरतले एक मॅसेज वयतली की बाबा इफ यू असॉल्ट अ ट्युरिस्ट यू विल बी इनसायड फॉर 8 days. This message has to go very, very clear, loud and clear. The tourists are coming in the state of Goa. After having 1 or 2 drinks, when they are sitting on the table, they will talk extra. हेजे फुडें अशें जावपाक जायना म्हणून हेजी खबर. तेजेर इमिडिएटली पुलिसान कारवाई चालू केल्या. So the owner of the restaurant is being called to the police station. Last night also, today also again he is being called. The manager is being called. The other senior staff are being called. So जे ॲक्शन कितें जावंक जाय एज पर FIR एक जातलें. दुसरें आनीक फुडें जावचो न्हू म्हणून इन्सिडंट. PI is taking meeting with the private restaurant owners because now Beach Shack will get closed by next month. Including Beach Shack owner हांवें सांगलें ताका मिटींग घे म्हणून. 1-2 मिटींगे घेवपाची गरज आहा. LPG डॉमेस्टीक खंयसरूच शॉर्टेज ना. लोकांनी कोणीच घरात आपल्या 2 एडिशनल सिलिंडर बी व्हरून दवरचे न्ही. ओके, व्यवस्थीत रित्या LPG सिलिंडर्स जे आहा डॉमेस्टिका खातीर मेंटेन जाता. फॉर द कमर्शियल पर्पज 20% तांकां ऑलरेडी एलोकेट केल्ले. तांच्यांनी PNG हेच्या खातीर गॅस कनेक्शन एप्लाय करचें. तांकां एडिशनल 20 ताज्या उपरांत मेळपाक सुरवात जातली. त्या खातीर सगळ्या कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंटांक हांव सांगता की तेंच्यांनी कमर्शियलात एप्लाय करा. फाल्यांच्यान तांचो कोटा 40%चेर पावतलो. आयकात सगळ्या डिलर्सांक आमचो सेक्रेटरी सिव्हिल सप्लाय मिस्टर गडकर इज पर्सनली मॉनिटरींग. जर कोणाक तशी कंप्लेन सुद्दां आसत जाल्यार तेंच्यांनी गडकरा कडेन डायरेक्ट कंप्लेनूय केल्यार जाता. इज पर्सनली मॉनिटर करता. त्या खातीर तेंचें बुकींग केल्या उपरांत 25 दिसाच्या भितर 15 दिसाच्या भितर तांकां सिलिंडर दिवपाक जाय. तो 15 दिसाच्या भितर सिलिंडर तांकां मेळटा. मजगती सारखे सिलिंडर सप्लाय मेळना म्हणून कळंगूटच्या थळाव्या रस्त्यार गव्हर्नमेंट माझो, चीफ मिनिस्टर माझो, पार्टी माझी, कार्यकर्ते हांव BJPचो. आयज म्हाजी तरी परिस्थिती अशी जाली ह्या सिलिंडराक लागून जाल्यार आनी कितें उरलां. आमच्या हॉटेलां आमी बंद केलां. गॅस ना, कमर्शियल सिलिंडर ना. म्हाज्या वाड्यान सगळे शेकवाले आहा तांकां सिलिंडर ना कमर्शियल. कितें करतले लोक हा म्हाजो गावरेड्याचो तांकां कितें जालां. Cylinder is one of the essential commodities for a human being to survive, and this is not reaching the houses. अरे ते वयल्यान होम डिलिव्हरी सिस्टम त्यांचे नंबर 3 पॉइंट हा. होम डिलिव्हरी आयज पासून हांव चार्ज मारता. एका मनशाक सांगून कलंगुटान तांकां घरा भायर सिलिंडर मेळना जाल्यार आमकां रस्त्यार रावचें पडटा सिलिंडराक. आमदार मायकल म्हणटा बसून प्रश्न सोडवंक जाय. Sarpanch and the ward members and the like-minded people have to sit at one place, bring the agency people there and sort this out. We understand there is a problem. Also there is a problem over here. आमचे लोकल जेन्ना सिलिंडर सोदता लोकलांचे खुबशे जाणांचे तेणी 5 रूम 6 रूम अशे भाड्याक दिल्ले आहा. आनी तितून फॅमिलीज रावता. आख्खी 4-4 जाणां रावता फॅमिली फ्लॅटांनी फॅमिली. तेंचे सिलिंडर आहा. आतां तेंच्या खातीर आमचे लोकलांक सिलिंडर मेळना. ते बूक करता ऑनलायन, आमचे लोकलूय बूक करता ऑनलायन. सो देर इज अ प्रॉब्लम बिकॉज एक्स्ट्रा सिलिंडर्स जे आहा ते आहा. ही गाडी काणकोण ट्युरिस्ट कोणा सोडून खंय येताली केप्या परत येता आसतना राती 3 अशें म्हणटात पडली म्हणून गाडी. ते काणकोणच्यान येता आसतना रायट सायडीक ब्रिजा वयल्या सायडीच्यान रेलिंग बी काय ना त्या कॅनलाक तेका लागून ते ब्रिजा वयल्या सायडीच्यान डायरेक्ट कॅनलाक दडी बसली आनी ती थंयच्यान ती उदकांत गोवानीक सकयल लागून उरली. मागीर कोण तरी पळयलें आसता ताका. मागीर पुलिसांक कॉल केलें. पुलिसांक आपोवन हाडून मागीर तेका काडलं थंय. काडून मागीर ताका हॉस्पिटलांत व्हरोन एडमीट केलां थंय. आनी अशी एक ही WRTचे हांगा खुबश्यो मिस्टेक आसात. रेलिंग घाल म्हणल्यार घालना ते. जे जाग्यार लोक भोंवता पळय लोक गाडयो कितें लोक भोंवता थंय रेलिंग घाल म्हणलेलें. तेजे वयर भुरगीं पडोन मेल्यात. ताका लागून रेलिंग घाल म्हणलें. आजून तेंगे रेलिंग जावना कॅनलाक. रेलिंग ना म्हणटकीर खुबशे लोक पडटात. आनी त्या शिवाय म्हाका दिसता वर्सा 7-8 तरी गोरू पडटात. गोरू सायडीच्यान चरता कॅनलां पडटात. बरे जोता बैल जोतो पडल्या गाय पडल्या खूब जाण पडटात.
ताका लागून तें रेलिंग मेन ह्या कॅनलाक आनी व्हडलें कॅनल भितर पडल्यार वयर सरोन जायना कोणाचें मरपाचें भितर पडल्यार असली ही परिस्थिती आसा सद्या. आतां कोणी शिरवय टू बुबरुमड्डी हे कॅनलाक रेलिंग म्हणटा आसूंक जाय कारण ह्या सायडीच्यान लोक भोंवतात गाडी वयतात. आतां पयले जे एक्सिडेंट जाले ते प्रमाणे समज गाडी फास्ट आसलेली जाल्यार जीव वचपाक शकता आसलो ड्रायव्हराचो. ती तितली फास्ट आसली अशी दिसना. ती फास्ट आसल्यार फुल काबार जावपाची आनी तेगे ती एअर बॅग आहा ती दोनूय फुटल्या स्टेरिंगाचेय फुटला आनी सायडीचेय फुटला एअर बॅग आनी तो तितून उदका आसले कारणान गाडी ताका कांय व्हडलोसो मार लागना तो. पूण गाडी जेन्ना धडीक ह्या धडीच्यान त्या धडी बसली पळय तेन्ना ती तेजी डॅमेज जाला पूण तितली स्पिडीन नासलो तो डॅमेज. अशा कंडिशनान जेन्ना मायनर इन्वॉल्व आसपाची शक्यता आसा हांगा खरो रोल प्ले करूंक जाय आनी एक्चुअल भायर सरूंक जाय आनी सुवो मोठो कॉग्निजन्स घेवंक जाय तो म्हणजे गोवा स्टेट कमिशन फॉर विमन आनी गोवा स्टेट कमिशन फॉर चायल्ड. आतां तुमकां सांगता हांगा मॅडम जी आसली रंजिता पळय ती म्हणटा तिजे लास्ट डे जालो तिजे ड्युटी सोंपली आनी ती रिटायर जाली ऑर शी इज ऑफ दीस ड्युटी. बट चायल्ड जे गोवा स्टेट कमिशन आसा तितून फाटल्या 4 वर्सां कोण कमिशनर अपॉइंट करूंक ना. हे सरकार जे उलयता बेटी बचाव बेटी पढाव ते फक्त उलयतात कसलोच इन्फ्रास्ट्रक्चर इन प्रोसेस म्हणजे इन हेतून ना प्रोसिजर कसलेच मेंटेन करना इन्फ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस ना. मजगती कुडचडे लिंगीक अत्याचार प्रकरणात दुबावित सोहम नायकाड आनी 2 कागाळी नोंद जाल्यात. हय कुडचडे ती केसी आमी टोटल हितूंक आमी पयली एक रेजिस्टर केल्ली मागीर आमी 2 केसी रेजिस्टर केल्यो. आमी तिनूय केसी क्रायम ब्रँचाक ट्रान्सफर केल्ली आसा. दुसरी क्रायम ब्रँच आसा इंडिपेंडंट एजन्सी आसा ताका लागून त्यो ट्रान्सफर केला बाकीचं काय ना आनी फ्री अँड फेअर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. आमी काल 2 केसी रेजिस्टर केल्या त्यो विक्टिमाच्या स्टेटमेंटा आधाराचेर आमी केल्ले आसा आनी बाकीचे बी आमी टील देन आमी क्रायम ब्रँचाक दिले जाल्यार पसून आमी आमची सायडीन लोकल पुलीस विक्टीम सोदून काडपाक विथ द हेल्प ऑफ लोकल आमचे लोकल लोकांक धरून NGOक धरून बरी ह्या केसीक आमकां हेल्प करपी लोक आसा तेंचे खंयच्यान धरून जायत जाण मुखार सरले आसात. तेन्ना जेन्ना पुलीस स्टेशनार येयले तेंकां तेंची सगळ्यांच्याक आमी हेल्प घेवन आनी जे विक्टिमा कडेन आमी वयतले पावतले आनी क्रायम ब्रँच तेजेर हें करतलो आनी आमी एक लोकांक हें करता अपील करता कोणें जर तूं हे केसी बद्दल कितेंय जर तूं एक आमकां जर तूं क्ल्यू दिता जाल्यार तो आमी घेतले कोणाचेय आमी सिक्रेसी मेंटेन करतले कोणाकच आमी अशें दिवपाना कोणी सांगलां कितें सांगलें कशेंच कळचें ना आमी टोटल सिक्रेसी मेंटेन करतले. कुडचडे लिंगीक अत्याचार प्रकरणात आपाचो राष्ट्रीय कन्व्हेनर अरविंद केजरीवालान भाजपा सरकाराचेर फोग काडलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. In the Gulistan Masjid murder case, prime accused Altaf Shah Saeed has been detained at Mumbai airport by the airport authorities on the specific inputs shared by Goa police. According to Goa police, Altaf had escaped from India after committing this murder, but due to ongoing war in the Middle East, he was forced to return back to India, and as he reached at the Mumbai airport, airport authorities detained him on the information shared by Goa police. Now, Fatorda police team is en route to Mumbai to take custody of Altaf. Mukesh Kumar for Prudent. आमकां असेंब्लीन CMांनी सांगले की 20% गॅस कमर्शियल गॅस तुमकां प्रोविजन करतले म्हणून पण आजपासून आमकां 0.5% सुद्दां आमकां गॅस अवेलेबिलिटी ना. आमी कितें करचें? आमी फुडें हॉटेल रेस्टॉरंट आमकां डिपेंडंट खूब आसा. आमकां लेबर आसा, लेबराक जेवण दिवपा जाय, लेबराक पगार दिवपा जाय. आमी हॉटेल केन्ना बंद करता, केन्ना चालू करता, केन्ना 50% आयटम आमी दवरता. जेन्ना गॅस ना जाल्यार काम चलना, लेबर काम करपा आयकाना. अशे परिस्थितीन CMांनी आमकां कितें तरी प्रोविजन करून दिवचें म्हणून आमची मागणी. आमकां 0.5% सुद्दां गॅस येयना म्हणटकीर आतां हे हॉटेल चलोवचे इतले त्रास जावपाक लागले की आतां आज ना जाल्यार फाल्यां बंद करपाची परिस्थिती आनी भुरगे वच गांवां म्हळ्यार आमकां पगार दिता काय ना.
नाल्यार आमी वचना अशें केल्यार आमी जगपाचें कशें हेच प्रॉब्लेम जाले. आमकां 10 तारखेन एक बी सिलेंडर मेळूं ना अजून. सगळे येवन चेकींग केले आनी फोटो मारले घेवन गेले. कांयच ना. भट्टी घायल्या 2-3 भट्टी घायल्या. आतां आमचे हॉटेलांत टुरिस्ट रावता, हॉटेलार रावता, तांकां जेवण दिवपाक कांय ना. ते झगडी करून वयता परत परत. आमकां इलेक्शन जाल्यार प्रॉब्लेम जातले. तुमी कितें करून आतां गॅस डिक्लेअर करा. आमकां घरच्यान सिलेंडर हॉटेलां वापरपाक जाल्यार आमकां रेड पडटा. रेड पडल्यार आमी कितें करपाचें? आमकां दुसरो उपाय ना. आमगे कडेन लेबर आसता, लेबराक जेवण आनी खंय दिवचें? ते कितें CMा कडेन आमगे मागणी आसा आमकां एलपीजी हे कमर्शियल सिलेंडर एक कोणी सिलेंडर दिवपाक कितें? आमकां हॉटेलकार कनिश्ट एक तरी सिलेंडर प्रत्येक हॉटेलाक एक दिसा एक तरी सिलेंडर पावोवपाचें म्हणून ही आमची कडकडीत विनंती आमच्या प्रमोद सावंत सरकारा कडेन आसा. ही समज तुमकां सिलेंडर मेळना तुमी हॉटेल बंद करपाचें कितें पांय हाडटले? सध्या जर आमकां सिलेंडर जर मेळना जाल्यार आमकां आनी ऑप्शन कांय उरचें ना. आमी सगळे हॉटेल बंद करचे पडले. थोडीशी चुका घडली. हे लोकांचे पयशे केले पण तेन्ना हे चेक सायन करताले पळय तेचे मोठे देश डान आनी कितें करूंक जाय आशिल्लें की परत चेक करूंक जाय आशिल्लें न्ही कितलो पयसो भितर आयलो आनी आपूण कित्याचे सायन करता कशें सायन करता. चेक सायन करतना वी शूड थिंक ट्वायस पयसो भितर खंय आयला काय ना बेटी सायन मारप ते पयशे घेतले आनी स्वताक म्हणलें. नो चेक डिपार्टमेंट येताना खंयचो चेक दिलो सोसायटीचो दिलो. सोसायटी एट कॉस्ट न्ही ते पयशे तांणी घाल्ले ताणें सोसायटीचे गेले म्हणजे डबल लॉस जालो. लोकांचे गेले प्लस सोसायटीचे गेले. वन हू इज सायनींग ऑथॉरिटी कोण आहा पळय तो इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल. जे कोणी घोटाळे केला पळय हय तेंचेर कितें कंप्लेन्स बीन तशें कितें केल्ले आहा पयलीं काय आतां तुमी कितें कंप्लेनी आसा. बँकेचे स्टाफ जे असले त्यांच्यानी सगळे घोटाळो केल्लो असतो. म्हणजे सेविंग डेपॉझिट जावं FD जावं पिग्मी कलेक्शन जावं वॉटर बिल कलेक्शन इलेक्ट्रिसिटी बिल कलेक्शन म्हणजे खंय कितें कितें पार्ट्स आसा ते सगळे कडेन कितें ना तें कितें फ्रॉड जाल्ले आसता. लोक येवन यूज टू कंप्लेन की आमी पयशे दिता पण आमकां आमचे गोल्ड मेळना. आनी थोड्यांचे अशें असले की ते पयशे दिताले आनी ताका गोल्ड मेळटाले पण दॅट वॉज फेक गोल्ड. क्रिमिनल केस आसा ऑलरेडी चालू आसा एंड 2 केसीस आसा चालू. सो आनी आतां बोर्ड हे आमचे सोसायटी जे आसा RCS तेंच्यांनी ऑलरेडी हे हांकां रिस्पॉन्सिबल दवरला स्टाफाक आनी डायरेक्टर्स ऑल्सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्साक डिस्क्वॉलिफाय केले. 47 लॅक्साचें मिसअप्रोप्रिएशन जाल्लें आसा. म्हणजे ते इलेक्ट्रिसिटी बील ते पिग्मी हे ते सगळे ऑडिटा प्रमाणे ऑडिट रिपोर्टा प्रमाणे 47 लॅक्स आसा. आनी गोल्ड जे आसा ते ऑलमोस्ट 3 kg आसा 3025 grams. किती आता Almost 5 crores. Actually, what it is, it should be almost 5 crores. बरें आतां रिकवर करून लोकांक दिवपा खातीर तुमचो कितें प्लॅनिंग आसा? रेंट आसा ती थोडे म्हणजे बाय सम पर्सेंटेज आमी वाडोवंक शकता. कशें तरी आमी परत जी मान प्रतिश्ठा आसली सोसायटीची ती आमी परत उबी करतली अशी आमी ठरयला. गोव्यामधील विधानसभेच्या बजेटच्या अधिवेशनाच्या वेळेला विधानसभेचं सत्र हे काही दिवसांनी कमी केलं. मग यामध्ये युरी आलेमावांनी जी भूमिका घेतली की अधिवेशन चाललं असतं तर ते योग्य होतं. गोव्यातील जनतेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे विषय होते की ज्यावर आम्हाला चर्चा करता आली असती. परंतु त्यावेळेला अधिवेशन थांबलं गेलं आणि विजय सरदेसाई जे गोवा फॉरवर्डचे नेते आहेत अध्यक्ष आहेत ते त्या ठिकाणी सदनामध्ये थांबले आणि त्यांनी ज्या पद्धतीनं ते अधिवेशन सरकारच्या याला त्यांनी पूरक अशा प्रकारचे शब्द वापरले तर त्यावरून युरी आलेमाव आणि काही आमदारांमध्ये त्या ठिकाणी मतभेद झाले आणि त्यावरची जे युरी आलेमावाने दिली प्रतिक्रिया जी होती ती योग्यच होती. त्यामध्ये बोलत असताना रागाच्या यामध्ये त्यांनी जे काही शब्द वापरले त्यामध्ये 1-2 शब्द असे होते की ते न पटणारी होती की असे वापरू नये हेच माझा हेतू होता. त्यामध्ये युरी आलेमावांच्या पाठीमागे आम्ही भक्कमपणे उभा आहोत आणि ते काँग्रेस पक्षाचे राज्याचे नेते आहेत आणि या ठिकाणचे कुठलेही निर्णय पक्षाच्या संदर्भामध्ये ते घेऊ शकतात आणि कुठले निर्णय घेतले पाहिजे त्या संदर्भाची माहिती आम्हाला देऊ शकतात. त्यांना पूर्णपणे तो अधिकार आहे.
परंतु त्यांनी काहीतरी त्यांची काही किंमत कमी झाली तर त्यांच्या संदर्भामध्ये अशा प्रकारचं त्यांच्या संदर्भातलं वातावरण अत्यंत करणं चुकीचं आहे. हे काही पक्षाच्या आमच्या यांनी समजलं पाहिजे आणि अशा प्रकारची चर्चा थांबवली पाहिजे असं माझा त्यांना सल्ला आहे. मजगती आदल्यो गजाली वयर काडच्यो न्हय. फोंडे पोट वेंचणूक दोळ्या सामकार दवरून एकठांय काम करूया. गोवा फॉरवर्डाचो प्रकरणावेल्यान ट्वीट. पळय कंप्लेन येयल्ली पळय फर्स्ट टायम जेन्ना स्ट्रक्चर चालू आसा म्युनिसिपालिटीन एक्शन स्टार्ट केल्लें ऑन इलिगल कन्स्ट्रक्शन जे एक्चुअली एनी बिल्डींग कितें बांदता तेंच्यान परमिशन घेवपा जाय आशिल्लें तें घेवना. सो आमी तांकां नोटीस काडली नोव्हेंबरान. ओके एंड देन एप्रोच केलें तेंच्यांनी आमकां की आमी चालू आसा म्हणून प्रोसेस पूण ऑन रिकॉर्ड कांय दिवना आमकां. टेक्निकल क्लियरन्स लागता पयलीं फ्रॉम TCP तेंय नाशिल्लें आनी परमिशन कांय नासलेलें. सो आमी तांकां स्टॉप कर म्हणलें. बट देन इट स्टील कंटिन्यूड. सो मागीर डिसेंबरान आमी तांकां हें काडली ऑर्डर काडली की सील करता म्हणून तुमची प्रिमायसीस. सो फुडें आनी कन्स्ट्रक्शन तुमी करपाक शकनात म्हणून तेजेर काय. सो ती नोटीस आमी थंय स्ट्रक्चराचेर मारली तांकां आनी तांकां इन्फॉर्म केलें विदावट परमिशन तुमी फुडें वचनाकात. हें म्युनिसिपालिटीन हें डिसेंबरान केल्लें. सो काम चालू करता म्हणून कळ्ळें इमिजिएटली मागीर तांचेर आमी हें घातलें सील घातलें ते प्रॉपर्टी. कंपनी कसली आशिल्ली? अदानी गॅस इंडियन ऑयल तेंची आसा अदानी गॅस. आमी जो एक्शन घेतला तो प्युअरली फ्रॉम द स्ट्रक्चरल पॉयंट ऑफ व्यू तेंच्यानी प्लॅटफॉर्म घातलेलो आनी जे कंपाउंड वॉल बी काडले तेजेर घेतलेलो. रिमेनींग मागीर गॅस थंय कितें स्टोर करतात सो तो केस मागीर डेप्युटी कलेक्टरानूय गेली कंप्लेन. सो इन पॅरल तेणी स्टार्ट केलें आपलें प्रोसिडींग आनी तेणी आमकां डेमोलिशन ऑर्डर काल येयल्ली आमकां तेंची आनी ते अनसील कर म्हणून. सो आमी अनसील केलें आमच्या सायडीनचें सील केल्लें आनी वी अलावड देम कॅरी आउट डेमोलिशन. सो तेणी तेजे सेपरेट सेक्शना अंडर 2021 हांव आम आदमी पार्टी ह्या पार्टीन जॉयन जाल्लो आनी आयज 2026 ह्या पार्टींतल्यान राजिनामो दिता. राजिनामो दिवपा फाटलें कारण इतलेंच की सद्या फोंडाचें बायपोल इलेक्शन आसा आनी आमी धरताले की BJP बरोबर जर लढतले ज्या पद्दतीन BJPन संहार केला 39A अंडर किंवा बाकीच्यो सगळ्यो गजाली पळयत जाल्यार यांच्या खातीर झगडपा खातीर एक वेगळी शक्ती जाय, नवी राजकीय शक्ती जाय. त्या खातीर सगळ्यो पार्ट्यो एकी कडेन जावन ताचे कडेन झगडटले जाल्यार आमी फोंड्याच्यान सुरवात ती जावची आनी ह्या बायपोलाक आमी सगळ्यांनी एकी कडेन येवन कॉन्टेस्ट करचे ह्या उद्देशान आमी आड्डताले. पूण आम आदमी पार्टीन आपलो स्वताचो कॅन्डिडेट घातलो आनी त्या खातीर हांव खरें म्हणलें दुखावलो आनी त्याच खातीर ह्या पार्टींतल्यान सदस्यत्वाचो हांव राजिनामो दिला हांवें आनी आयज तो हांव जाहीर करतां. एक गजाल खरी की आमकां गोंय वाटयतलो जाल्यार आमकां एकी कडेन येवपाक जाय आनी ती सुरवात फोंडेच्यान जावची.